आयचे 4th सेशन हे आणि आयची टॉपिक आसा वन गॉड और मेनी गॉड्स. टिपिकली स्पेशली इंडियान तू मस्त सकट देवी देवता आसा ती कोणा पूज करचें कशी करचें ह्या पुरा मनांत आसता. आणि इवन जनरली वय पळयल्यार मस्त सकट विषय आसता. वर्ल्डांत इतले सकट रिलिजन्स धर्म आसता ती पुरा जनाले मस्त सकट डिफरन्सेस आसता ती आणि मस्त सकट जनांत एक पण फ्रस्ट्रेशन वयता हें कसं न्हय. आणि मस्त कोण नास्तिक जन आसता ती ताजे एडवांटेज वय घेता ती हें पुरा ढोंगी रिलिजन हें बाबा. आणि आमी पळय येता की पॉप्युलर कल्चरांतूय मुव्हीजांत आनी अशे एक प्रकार दाखयता ती की हें बाबा हें पुरा ढोंगी म्हणून एज इफ तेंचे देवाल विशय कसं न्हय चांग ना धर्मा विशय कांय चांग ना तशी एक नेगेटिव्ह पोर्ट्रेयल वय करता ती. सो आमी हें 4th सेशन सो आमी फर्स्ट सेशनांत आमी इस्टॅब्लिश केलेलें की आमकां हॅपिनेस जेवका लायफान तू आनी आमकां चांग एक देवान विवेक बुद्धी दिल्ले तेंच्यान आमकां भगवद्गीता तसलें दिव्य शास्त्र आमी वाचून देवाल ओटू कनेक्ट करूं येता. दोनी सेशनांत आमी देवाल डेफिनेशन पळयलें आनी देवालें कसं न्हय कशी देवा वयर फेथ दवरचें आनी आमी तें इस्टॅब्लिश केलें की शब्द प्रमाण वेद वाक्य भगवद्गीताचें तें वाक्य पळोवन आमी एक रिजनेबल फेथ दवरून मुखार सून गेल्यार आमकां आमगेल्या आत्माची उन्नती करूं शकता आनी एक प्रकार भक्तिमय जीवन करचें साध्य जाता म्हणून. आनी मुखा वयलें सेशनांत 3rd सेशनांत आमी पळयलेलें जायत देवा ओट कनेक्ट करता बट आमगेलें जी निज जावन आशिल्लें आयडेंटिटी कशें न्हय निज स्वरूप कशें न्हय आनी तें आमी काल पळयलेलें आत्माचें लक्षण आनी आत्मा म्हळ्यार कसं न्हय आनी वेरियस आमी पळयलें सायंटिफिकली पळयलें आनी मस्त सकट एग्जाम्पल्स पळोवन आमी इस्टॅब्लिश केलेलें की वय हें शरिरा सोडून दोन्ही सूक्ष्म स्थूल शरीर सोडून आमगेलें एक आत्मा आसा आनी आमी आत्माच्या उद्धारा खातीर आत्माची उन्नती खातीर त्या प्रकार आमगेलें एक जीवन करता ती तातूंत तें एक भारी व्हड विशय चांग विशय म्हणून आमी इस्टॅब्लिश केलेलें. सो आयची सेशन आमी स्टार्ट करता पळया द टॉपिक वन गॉड और मेनी गॉड्स. आज मस्त सकट रिलिजन्स आसा ती पळयता आनी कितली सकट आमी देव म्हणून क्लेम करता ती. एक पण इंडियान तो टॉक शो जालें काय म्हळ्यार एक टायमार ಸ್ವಲ್ಪ काळ फूड आशिल्लें आतां पूण तितलां मस्त जन कल्की अवतार म्हणून क्लेम करता आशिल्लीं ती की हांव कल्की अवतार म्हणून. ताका एक टीव्ही स्टुडियोन ऑर्गनायज केलें की ते पुरा कोण कोण सांगतात पळय तांणी देव कल्की अवतार म्हणून तांकां इन्वायट केलें की कोणाक सांग न्ही के आनी ते शोन तूं पळय अबाउट 30 जन आयलीं के पुरा जन कल्की अवतार म्हणून. आनी ते स्टुडियो भितरय तांणी लढाई मारूं सुरू केली की हांव कल्की तूं कल्की न्ही हांव कल्की न्ही म्हणून. सो त्या प्रकार अवस्था आसात कलियुगांतू. अमेरिकांतू एक पण जीसस क्रायस्ट म्हणून क्लेम करता मस्त जन आसात की हांव जीसस क्रायस्टालो अवतार कलियुगाचो म्हणून. तशी तांणी एक पण टीव्ही शो तशी पुरा ऑर्गनायज केले तेन्ना 350 जन आयलीं के हांव जीसस क्रायस्ट म्हणून क्लेम करचें. सो ह्या प्रकारारी कलियुगांतू एग्जाम्पल्स दृश्टांत पळोवचें मेळटा की कशी एक प्रकार जन आसता ती म्हणून. आणि हे विंगड विंगड रिलिजन्स आसा ती बुद्धिझम इस्लाम क्रिश्चियानिटी ह्या पुरा इतली पुरा रिलिजन्स आसा आमी हाऊ डू वी मेक सेन्स आउट ऑफ ऑल दीस. हे विंगड विंगड कशें आसा कशी विश्वास करचें हें कसं नाबा म्हणून एक पण कन्फ्युजन येवचें पुरो. आज आमी एक पॉयंट दवरया मनावर येता स्टार्ट करतना की सूर्य इंग्लिशान ताका सन म्हणटा ती सूर्य म्हणटा ती हिंदीन सूरज म्हणटा ती आनी पुरा लँग्वेजेसांतू सुर्याक एक एक विंगड विंगड नांव आसा जाल्यार तो सूर्य एकूच न्हय ताका विंगड विंगड नांवां आपयल्यार वे. सो दॅट इज वन पॉयंट की देव एकूची विंगड विंगड नांवां विंगड विंगड रितीर ताका आपोवचें पडून. सेकंड पॉयंट आमी पळोवया की आतां फॉर एग्जाम्पल सिखिजम 600 वर्स फूड जालेलें इस्लाम 1200 वर्स फूड जालेलें क्रिश्चियानिटी 2000 वर्स फूड जालेलें बुद्धिझम 2500 इयर्स 2500 वर्स फूड जालेलें आनी भगवद्गीता देवान 5000 वर्स फुडें उलयलेली. सो आमी ह्या एक पळयत आनी सेकंड एक पॉयंट पळयलें तर जस्ट एक कॉमन सेन्स यूज केल्यार वय पळयलें पुरा रिलिजन पळय तांगेल प्रोसेस सांगता देवाल ओट कनेक्ट करचें. सो इन दॅट सेन्स कांय कॉन्फ्लिक्ट ना विंगड विंगड मेथड्स अशें पुरो. आनी आमी पुरा रिलिजनाचे कॉमन पॉयंट घेतल्यार पळय पुरा धर्मान तूं देवा वयर प्रिती दवरका देवाल शरण वचुका देवाल नामस्मरण करका
जनाल सेव कोरका आणि पाप कर्म उणी कोरका हे तुम्ही खंयचेय रिलीजन घेतले पळय हे 5 पॉइंट कॉमन पॉइंट खंडित आसा. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. मागीर हे विंगड विंगड कसं लायक यू मे थिंक आता फॉर एक्झाम्पल एक कोणी एक मॅथ्स टीचर आसा तो फर्स्ट स्टँडर्डाचे हांव शिकयतलो 2+2 मागीर चिके हायर स्कुलाक गेल सिता विंगड खंयचे मॅथ्सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करचे पुरो ट्रिग्नोमेट्री तशी आणि मुखारी पीएचडी लेवल मॅथ्स आसा त्या एका सब्जेक्ट मॅथ्स आणि 2+2 फर्स्ट स्टँडर्ड आशिल्लें पीएचडी लेवलार 2+2 5 जायना 2+2 4 आसता जाल्यार तें डेव्हलप जावन तें आनीक डिटेल्ड रुपार जाता तशी आमी पळयत. सो विंगड विंगड रिलीजन्स असतात पळय दे देवाल विशय सांगता ती ऍट डिफरंट लेवल्स आणि विंगड विंगड रितीन. आता मी आमगेल धर्माक सनातन धर्म म्हणून सांगचे करेक्ट. आता सनातन धर्म म्हळ्यार कसं नाही सनातन म्हळ्यार तुम्ही ह्यांची पळय येतं की शाश्वत जावन आशिल्लें सनातन इटर्नल. आता एक पण जीसस क्रायस्ट सुरेची कोण शिष्य जन आशिल्ली पळय तांणी फिशरमॅन आशिल्ली मासोळी धरतली ती ते जीसस क्रायस्टाक मस्त सांगू सुरू केलें की मागीर ताणें सांगलें की मस्त सांगचें आसा म्हाका जाल्यार इतलें म्हळ्यार तांणी त्या बायबलान पुरो नोट जावन आशिल्लें पळय जीसस क्रायस्टान सांगिल्लें आतां खातीर इतलें पुरो म्हूण म्हळ्यार देव देश काल पात्र पळोवन कोण कितलें सांगता त्या लेखारी सांगता देव. फर्स्ट स्टँडर्डांत आसल्यार फर्स्ट स्टँडर्डाचे पोर्शन सेकंड स्टँडर्ड आसल्यार सेकंड स्टँडर्डाचे पोर्शन. सो देव काल पात्र लागी म्हळ्यार ते कोण ऑडियन्स आसत पळय त्या टायमाचे तांगेल कॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड आणि तांगेले कितले म्हळ्यार मन आवडटा तितले सांगून स्टेप बाय स्टेप तांकां एक स्टेप आध्यात्मिक उन्नतीन मुखार वरची तशी देव आणि सगळे आमगे गुरुजन प्रयोजन करतात. सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान मस्त टाइम प्रवचन सांगता सांगता लास्टार सांगचे आशिल्लें आज पुरो फर्स्ट स्टँडर्ड जाता आनी सेकंड स्टँडर्डा विशय उलोवया म्हणून आज कितलें पुरो म्हणून सांगचे आशिल्लें. आणि स्वाम्यान एक पंत सांगचे आशिल्लें तुळशी दवरया ती तुळशी उद्दा घालया ती देवाल स्वाम्याल फोटो दोन पांय पडया ती आणि मस्त पंत प्रवचन एंड करता त्यांनी प्रवचन एंड करून तशी उठोवचें आशिल्लें आज कितलें पुरो फर्स्ट स्टँडर्डान तितल्यांची मुखावेल हें कळल्यार मुखावेल सांगया म्हणून. म्हळ्यार गुरुजन स्वामी देव तांणी केन्नाय आमगेल जिवनांत येता ती तांणी आमकां पळयता ती आणि आमगेल कॅपॅसिटी लेखारी ते इस्टॅब्लिश जाता. सो आमी तें एक पॉयंट घेवं. आता आमी पळय येता इवन रिती रिवाज विंगड विंगड आसा. आता मध्वाचार्यान इस्टॅब्लिश केलेले अष्टमठ आसा ती थंय तें पूज करचें भारी एक हाय लेवलार आसा. आता थंय पळयल्यार थंय अर्चक कोण आसता ती थंय तळ्यांत नाव न्हू अणमाळ्यार तांणी कशी मडी म्हणटा ती अणमाळ्यार येवन थंय देवा पुजेक डायरेक्टली वता ती आणि मध्य कसं पडना म्हळ्यार एकदम हाय स्टँडर्ड आसा वर्शिपाचें. मात तुम्ही पळय येता आनीकले येतात कॉम्प्लिमेंटरी उडपीची वेदर कशी आसा एकदम शॅक आसा आणि ते गर्भगृहांत तशी फॅन आनी कांय ना अर्ध घंटे ओन्ली वस्तार असल्यार ते सुकून वता. सो त्या एक पॉइंट आसा. आता त्यांची देवस्थान शिकागोंत असल्यार -40 डिग्री तळ्यान नावचे गेल्यार तो मनुष्य भायर येचना फ्रोझन जावन. सो रीती रिवाजू देवान कसन कसन सांगला ते देश काल पात्र लेखारी चलता म्हणून सांगितलं. कृष्णान अर्जुना सांगिल्लें हें भगवद्गीता आमी खंयचे आयकता ती अध्ययन करता ती. आता अर्जुनाल चरित्र कशें आसा आमी एक एग्जाम्पल घेवं तुम्ही अर्जुनाल विशय तर मस्त सकळ विषय आयकून अशें पुरो जाल्यार हांव एक पॉयंट सांगता. ते एक पॉयंटार येता की ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा मारता आणि अर्जुन मागीर ब्रह्मास्त्र सोडता आणि ते दोन ब्रह्मास्त्र जॉईन जाल्यार सगळें ब्रह्मांडाच विस्फोट जाता म्हणून आशिल्लें. ताकाची पुरा देवी देवता पुरा जन रिक्वेस्ट करता ती की तुम्ही ब्रह्मास्त्र आपास घेवका म्हणून जाल्यार ब्रह्मास्त्र आपास घेवका जाल्यार आमगेल चरित्र एकदम पवित्र आसूका म्हळ्यार एक वेळ लायफान मिस्टेक करनी म्हणटात पळय तितले एक नमुने प्युरिटी आसूका तेन्ना मात ते ब्रह्मास्त्र आपास घेवेत के. आणि अर्जुन तर राय आशिल्लो ग्रहस्थ आशिल्लो तो खंय चुकून पडणी की देवाल सेव करताना ताणे आणि विंगड मारलेले ते अश्वत्थामान ब्रह्मास्त्र ताका आपास घेवचें जायना आणि ते कसं लायक म्हळ्यार ते एक पॉयंट सांगिल्लें आसा की दुर्योधनान मरताना अश्वत्थामा सांगिल्लें की हांव नाक तरी मेगेल बायलेलें चेडूवान तूं पळोवका म्हणून आणि ताका एक क्षण खातीर अश्वत्थामाल मनान तूं ताणें दुर्योधनाल बायले विशय विचार केलो के ताजी निमित्त ते एक खाली एक ते मन आयिल्ले निमित्त ताका ते अश्वत्थामाक ते ब्रह्मास्त्र आपास घेवची शक्ती नाशिल्ली.
आणि अर्जुन गृहस्थ जावन आशिल्लो आणि अश्वत्थामा ब्रह्मचारी जावन आशिल्लो जाल्यार अर्जुनाक ब्रह्मास्त्र आपास घेवचें जालें आणि तुम्ही अर्जुनाल काणी अशें पुरो एक टायमार ताण स्वर्ग आसतना उर्वशी वयता गेल्या आयली म्हळ्यार आमी अर्जुनाल चरित्र पळयत आणि देवान कसले एक नमुने पात्र सिलेक्ट केलेलें भगवद्गीता उलोवचें म्हूण सो देश काल पात्र पळोवचेकारी आमी हे रिलिजन्स जाल्लेले म्हणून सांगेत सो भगवद्गीता आता रुक्मिणी प्रिया माताच्या इंट्रोडक्शन सांगल्या म्हणजे ह्यांच एक वाचून मना गेल्यार विंगड कसने जावका म्हणना इट इज कंप्लीट बाय इट सेल्फ आणि हे विंगड धर्मशास्त्र विंगड रिलिजन्स असत पळय हांव सांगेल 5 कॉमन पॉइंट आसा जाल्यार मस्त सकट डिटेल्स विंगड हांत आसा आता पॉकेट डिक्शनरी असल्यार तातूंत मस्त सकट वर्ड्स असता ती आणि व्हड एडवान्स्ड डिक्शनरी असता तातूंत 4-5 व्हड बुक्स असता ती आता ते पॉकेट डिक्शनरी आशिल्ले वर्ड्स व्हड डिक्शनरीन तुवें असता जाल्यार आनीक एक्स्ट्रा वर्ड्स असता एक्स्ट्रा मिनींग असता सो त्या प्रकार आमगेले सनातन धर्माचे ते कोण पात्र आशिल्ले आमगेले ऋषीगण तांणी भारी एक प्रकार एडवान्स आशिल्ली ती भारी मुखारसून गेलेली आशिल्ली आध्यात्मिक उन्नतीन तू ताका त्या प्रकारार ते वेद शास्त्र जालेलें आसा हिंदुइजम म्हणून आता ते पॉप्युलरली सांगतात जाल्यार हिंदुइजम म्हणून कसं वर्ड ना ते मुगल्स कोण इंडिया आयिल्ली ती तांणी सिंधू नदी त्या सायड राबतले जालें तांकां स प्रोनाउन्स करचें येना ताका तांणी हिंदू म्हणचे सुरू केलें आमगेले धर्माचे करेक्ट नाव सांगता जाल्यार सनातन धर्म म्हणून आणि ते सनातन धर्म म्हळ्यार कसं इट्स द इटर्नल शाश्वत जावन आशिल्लें आमगेलें कॉन्स्टिट्यूशन पोझिशन आमी कालच्या सेशनान तू इस्टॅब्लिश केलेलें की आमी शरीर नाही आमी आत्मा म्हणून आमगेली निज आयडेंटिटी आता ते आत्माच धर्म कसं कशी साखरेचो हे धर्माचे अर्थ कशी कोण घेवका म्हळ्यार ह्या कॉन्टेक्स्टारी की कशी साखरेचो धर्म कसं स्वीटनेस साखर गोड असल्यार ती साखर नाही ती गोडसाण असल्यार मात ताका साखर म्हणचें तशींची आत्माचे लक्षण म्हळ्यार आमी देवाल अंश आणि आमी केन्ना देवाल ओट्टू भक्ती भावान कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमी आमगेले कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशनांत आसता ती म्हूण सांगेत मध्वाचार्यान हे चांग रुपार इस्टॅब्लिश केलें तांगेले केन्नाय तुमी कसं हे पळयल्यार पोर्ट्रेट पळय कसं तांगे पिक्चर पळयल्यार तांणी अशी 2 अशी फिंगर दाखयत आशिल्ली म्हळ्यार देव आणि आत्म म्हणून आणि आत्म म्हळ्यार केन्नाची देवाल अंशू मात देवालो दास्य देवाल दासू म्हणून तांणी ते इस्टॅब्लिश केलेलें म्हणून पळयत आणि सनातन धर्म म्हळ्यार रियली आता आमी सांगिल्लें सनातन शाश्वत जाल्यार भगवद्गीता 5000 वर्स पूर्व बरयल्या म्हणून आमी कशी सांगयत नाही 5000 वर्स बरयल्या वय जाल्यार आमगेलें सनातन धर्म म्हळ्यार रियली सनातन म्हळ्यार ताका टायम म्हूण ना हे काला खातीर वेदव्यास मुनीन तो देवालो अवतारू कृष्ण द्वैपायन व्यास जावन देवालो अवतार आशिल्लो तांणी बरोवन दिलेलें ताजी पशी फुडें पळय शब्द प्रमाण म्हळ्यार उल्लोनू ते पास ऑन जाता आशिल्लें जनरेशन आफ्टर जनरेशन ते वेदव्यास मुनीन ते इस्टॅब्लिश केलेलें की सनातन धर्म म्हळ्यार ते बरोवन दिवचे 5000 वर्स फुडें ताजी पशी फुडें पुरा जनाक श्रुतीधर म्हणटा आशिल्ली ती खाली उल्लोनूची पास ऑन जाता आशिल्लें फुडें म्हणून आणि भगवद्गीतेंत आमी पळयल्यार 3 मेन टॉपिक्स आसा ती मुखा वयरी आमी विंगड टॉपिक्स डिस्कस करूया 3 मेन टॉपिक म्हळ्यार MSC म्हणून हांव त्या स्लायडार घालिल्लें आसा देवाली अष्टधा प्रकृती मटिरियल एनर्जी म्हणून येता देवाली आध्यात्मिक जावन आशिल्ली ती हिलादिनी शक्ती आध्यात्मिक ते स्पिरिच्युअल एनर्जी म्हणून येता आणि देव म्हळ्यार कंट्रोलर सो हे 3 टॉपिक भगवद्गीतेन तू मेन इम्पॉर्टंटली कवर जालेलें आसा आणि आता पळयल्यार तुम्ही पिक्चर पळयल्यार हे परंपरागत हे शब्द प्रमाण पळय ते येता आसा तो हे सनातन धर्म जाल्लेलो आसा फूड दोखून आता आमगेले शास्त्र वेद आमी सांगिल्लें वेदव्यासान बरयलेलें कितलेकी श्लोक आसा ती हांव जस्ट एक सेशन ओपन करता तुमकां गेस करचें की 3 ऑप्शन दिता वेदशास्त्रांत कितले श्लोक आसचे पुरो 1 करोड की 10 करोड की 100 करोड की तुम्ही टाइप करूं येता टेक अ गेस 3 ऑप्शन दिलना 1 करोड की 10 करोड की 100 करोड तुम्ही टाइप करूं येता आमगेले वेदशास्त्रांत कितले श्लोक आसचे पुरो म्हणून ओके 100 करोड के 10 करोड
ओके चॅटार आन्सर गेसेस येता आसती आणि कोणाक गेस करता की 1 crore की 10 crores की 100 crores ओके 100 crores म्हणून सांगितलं सर 100 crores 100 crores सो मेजॉरिटी पुरा जन आन्सर 100 crores करता आसती वय ओके ओके सो एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन आशिल्लें द राइट आन्सर इज द फोर्थ ऑप्शन हांव तुमकां सांगलें न्ही 1000 crore 1000 crores सो आमगेल वेदशास्त्रांतू 1000 crores श्लोक आसती that also is a conservative estimate so 1000 crores आसती शास्त्रांतू पळयता वय एक्झॅक्टली सो दिस इज अ कंजर्वेटिव्ह एस्टिमेट आणि हे पुरा संस्कृतांत आसा आणि संस्कृत शिकच्याक चांग रुपार शिकता जाल्यार 10-12 वर्सांच कोणी एक्सपर्टीज जावका म्हूण सांगेत आमी इजिलीच आमी खंय पावता आशिल्ली म्हळ्यार आमी लास्ट सांगिल्लें की 1 लाख वर्स आसती म्हूण भगवद्गीतांत आणि हे वेदव्यासान अवतार घेताना अशें जाल्लें की तांणी सुरे 4 वेद केल्ले म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर 108 उपनिषद जाल्ले मागीर 8 पुराण केल्ले मागीर महाभारत केल्लें महाभारतांतूय 1 लाख वर्सां आशिल्लीं ती आणि मागीर इतिहास आसत आमगेले रामायण महाभारत ताका इतिहास म्हणचे म्हळ्यार ते वाल्मिकी मुनीन आणि वेदव्यासान बरयताना ते देवा लील जाता आशिल्ली तेन्ना एक्चुअली ताका इतिहास म्हणटात आणि महाभारत इतलो व्हड काव्य तांतू 1 लाख श्लोक आसती आणि महाभारतांत आशिल्ले पात्र पडले कॅरेक्टर्स बळयल्यार अबाउट 300 पेजेस जावका के तितले ते कॅरेक्टर्स आसती महाभारतांतूची सो आमी पळयता महाभारत कितले व्हड काव्य म्हणून आणि त्या महाभारताचे भाग हे भगवद्गीता सो असले पुरो शास्त्र बरे तरी वेदव्यास मुनीक एक पण मना संतोष नाशिल काय तेन्ना तांगेल गुरुदेव नारद मुनी येवन तांकां सांगता की तू देवाल विशय डायरेक्टली बरोवका म्हणून ह्या पुराण तू देवाल विशय सांगला वय जाल्यार देवाल आनी देवाल भक्ती विशय डायरेक्टली बरे न्ही म्हणून ताजे नंतर ते भागवत पुराण वेदव्यास मुनीन बरयलेलें आसलें सो हे जस्ट 5000 वर्स फुडें जाल्यार ह्या नॉलेज आसा हे पुरातन काल देखून सनातन जावन आशिल्लें हे धर्म म्हूण सांगता सो आमी सनातन धर्माचे डिटेल्स पळयलें की हे कशी इस्टॅब्लिश जालें वेदव्यास मुनीन कितली सकड श्लोकां देखून आयिल्लीं ती म्हणून आता नेक्स्ट पॉइंट येता आमगेलें की हे इतलें पुरा शास्त्र हे पुरो आसा आमी इस्टॅब्लिश केल्लें आनी जन देवालोट आमी सांगिल्लें फर्स्ट पॉइंट की जन देवालोट कनेक्ट करूं ट्राय करता ती म्हणून ते कनेक्ट खंयची कारणान करचें मेनली 4 रिजन्स फर्स्ट लेवल म्हळ्यार भयान जेन्ना एक भंय आसता लायफांत कसन जातलें जिवनांत कसन जातलें ते भंया खातीर जन देवालोट अप्रोच करतात ताचे किना एक चिके हायर लेवल म्हळ्यार आमगेले मनांतू मस्त सकड आश आसता भटमाम सांगतात ना पुत्रम देही धनम देही म्हणून म्हळ्यार मस्त सकड आश आसता ताकाची विंगड विंगड देवाल नांवय आसता हैदराबादांत एक देवस्थान आसा ताका विजा बालाजी म्हणटात के म्हळ्यार US वसी विजा खातीर थंय पुराजन वतात सो मस्त मस्त सकड आश आसता त्या प्रकार ताजे निमित्त देवालोटू कनेक्ट करतात आणि एक आसता ताजे किना हायर लेवल म्हळ्यार एक कर्तव्य म्हळ्यार देवाल ताका संग ते कार्य करचें ते अनुष्ठान करचें आमगेलें कर्तव्य त्या प्रकार आमी करूंकाची म्हणून सो ते भंयाचे आनी आशा की ना हे चेड हे कर्तव्य रुपारी कृतज्ञ जावन देवाल सेव करचें जाल्यार ताजे पशी एक व्हड लेवल म्हळ्यार देवाक प्रेमान देवाल भक्ती करचें त्या पुरा पशी एक प्रकार व्हड लेवल म्हण येते 4 लेवलांतू आनी भगवद्गीता आनी भागवतम देवाल ओटू कशी प्रेमान कनेक्ट करूं म्हणून ह्या भगवद्गीतांनी भागवतांतू आमकां कळटा म्हूण सांगता सो आतां आमी देवाल ओट कनेक्ट करता सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वील कम टू अवर माइंड की हे एक पंत आमकां आध्यात्मिक जे हातू मना विचार येवचे पुरो की देव परम पुरुष म्हणटात न्हू इज ही अ पर्सन की एक पंत सांगतात की लायट और देव परमात्मू हे पुरो कन्सेप्ट्स आसा ती ते आमी कशी समजून घेवं येता ताका एक एग्जाम्पलान आमी ताका अंडरस्टँड करूं येता पक्कने काळकांत तूं धूर दोकोन आमी तुमी एक काळकात स्टेशनांत राबली आनी धूर दोकोन एक ट्रेन येता आसा ते ट्रेन येता धूर दोकोन सुरे ताजी लायट दिसतना मागीर लागीं आयली ताका कळटलें की ट्रेनांत तूं मस्त सकट कंपार्टमेंट्स आसा ती आनी आनीकय लागीं आयली ताका कळटलें की ट्रेना भितर जनय आसा ती और सेकंड एग्जाम्पल घेवपाक जाल्यार धूर दोकोन पर्वत पळयल्यार पर्वतूय दिसतलो
लागी गेल्यारी कसन की ग्रीन कलराचे झाड आणि असं म्हणून दिसतली पर्वतावरी आनीके लागी गेल्यारी आमकां कळटलें की सकट प्राणी पुरो आसत ताजे भितरी म्हणून. सो देवाल रियलायझेशन वय हे 3 स्टेजार येता म्हणून पळयता. एक प्रकार आमी पळयता देव निराकार ब्रह्म म्हणून, आनीक प्रकारार पळयता देव परमात्मा जावन आमगेलो ओट्टू आसा ती, आनी आनीक पळयता परम पुरुष भगवान कृष्ण आमी आनीक लेवल ऑफ रियलायझेशन म्हणून पळयता. सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एज सच. आमकां एक पण पॅराडॉक्सिकल दिसतलें की निराकार वय ब्रह्म देव आनी ताका आकार वय आसा हें कशें बा म्हणून. आतां हांव तुमकां ताजे खातीर आनीक एक एग्जाम्पल दिता. पकडलें हांव सांगलें अमूक मनुष्य दिवसभर खायना तो जाल्यार तागेलें वजन वाडता आसा म्हणून. हें कशें अंडरस्टँड करून घेवचें आमी. दिवसभर खायना खंय जाल्यार तागेलें वजन वाडता आसता खंय. हातूं लॉजीक कसलें. मात हांव तुमकां आनीक एक स्टेटमेंट सांगल्यार की तो सगळे रात्रीभर खावन बसता म्हणून. तेन्ना ते दोन्ही स्टेटमेंट मॅच जाता. दिवसाच खायना जाल्यार रात्रीभर खावन बसता ताजे खातीर वेट वाडता. सो तशींच ह्या प्रकार आमी निराकार आनी आकाराच पळयता. केन्ना देव निराकार म्हणून सांगता आमी एक प्रकार सांगता की ताका आमगेल्या म्हणजे भौतिक पंचमहाभूताचे आकार न्ही. देव म्हळ्यार सच्चिदानंद विग्रह तशी त्या प्रकार आमी सांगता. सो ताशी आमी अंडरस्टँड करत. आमी कालची क्लासांत आमी पळयलेलें की आमकां स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आसता आनी भितर आमी आत्म आसता. मात देव इनसायड आउटसायड एकची सच्चिदानंद विग्रह देव. सो त्या प्रकार आमी पळयत. आनी नेक्स्ट आमी क्वेश्चनार येता की हू इज दॅट वन गॉड. आसा की एक गॉड. ब्रह्मसंहितांत तूं सांगिल्लें आसा. हांव स्वल्प सकल श्लोक कोट करता. हातूं ब्रह्मसंहितांत एक श्लोक आसा ब्रह्मान बरयलेलें तें. तातूंत सांगतात तांणी ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम म्हूण तशें सांगता देव. आनी देव आमगेल म्हणजे देव न्ही देवाल म्हणजे आमकां मनुष्य जिवनातले शरिराचे आकार आसा म्हूण आमी सांगता. आता देवाक एक आध्यात्मिक जावन आशिल्लें रूप आसा आमगेल्या म्हणजे न्ही म्हूण आमी सांगता. आतां हू इज दॅट वन गॉड पळयल्यार आतां आमी हातूं मुखारसून वचका जाल्यार आमी ह्या एक पॉयंट पळयता की विंगड धर्मान तूं सांगिल्लें आसा. फॉर एक्झाम्पल जीसस क्रायस्टान सन ऑफ गॉड म्हूण सांगिल्लें आसा. प्रॉफिटान सांगिल्लें आसा की हांव देवालो मेसेंजर प्रॉफिट. सिख रिलिजनान तूं गुरू नानकान सांगिल्लें आसा की हांव टीचर म्हणून. जाल्यार भगवत गीतान तूं कृष्ण सांगता की हांव देव म्हणून कृष्णान सांगचें आसा. आतां आमी हे स्वल्प सकड श्लोकांत पळयता की देव कशी क्लेम करता म्हणून. तांचे अध्याय 8 श्लोकांत देव सांगता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्थ सर्वम प्रवर्तते म्हणून. हांवांची पुराय जगत्याचो देव म्हणून. मागीर आनीक एक 2-3 श्लोक आमी कोट करता. देव सांगता भूमिरपो नलो वायू खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम मे भिन्न प्रकृतीर अष्टदा म्हणून. हे सगळे 8 भिन्न प्रकृती हे मेगेली एनर्जी म्हणून आमी तावळ पळयलें मटिरियल एनर्जी. आनी स्पिरिच्युअल एनर्जी म्हळ्यार आमी आत्म. ताजे खातीर देव नेक्स्ट श्लोका सांगता अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतीम विधिमे पराम जीवभूतम महाभावो येदम धारये जगत. ह्या प्रकार आमी पळयता. आनी मुखारी देव सांगता काल आमी तें एग्जाम्पल पळयलेलें कशी मोत्या माळा भितरी तें भितर आशिल्लें ताजे निमित्त त्या मोती माळो ओट्टू आसता. त्या देवान तशी त्या प्रकार हे श्लोकान सांगचें आसा मयी सर्वम इदम प्रोतम शूत्रे मणिगण इव म्हणून. हांव तें नेक्लेस धरतलो म्हूण देवान सांगचें आसा. आनी मुखारी देवान सांगचें आसा की ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्टानी इंद्रियांनी प्रकृती स्थानी कष्टदी. म्हणजे ह्या पुरा आत्म आसा ती हे मेगेल्यांचे अंश म्हणून. म्हळ्यार आमी पुरा जेन्ना देवान सांगचें आसा आमी देवाली अंश म्हणून. सो एवरी वन ईच वन ऑफ अस खंयचे लायफान सिच्युएशन कोणी असो वी आर ऑल व्हेरी स्पेशल. कसं जालें की आमी देवाले अंश. आनी मुखारी देवान सांगचें आसा की पुरा देव देवता इते न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानां महर्षीनां च सर्वसः म्हणून. पुरा देवी देवता महर्षीचो हांव देव म्हूण कृष्णान सांगचें आसा. आनी भागवतांत कृष्णान सांगचें आसा की एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं.
म्हळ्यार इतले सकळ अवतार आसा ती तातूंत कृष्णच तूं भगवान स्वयं म्हणून आमी हे पॉयंट पळयत. सो ह्या एक प्रकारारी आमी हे एक पॉयंट पळयलेले आसा. आनी भगवानाचे मुखार एक डेफिनेशन पळोवपाक जाल्यार आमी त्या दिवस पळयलेले जाल्यार आज इन अ लिटल मोर डिटेल आमी पळोवया. आमी पळयलेले की देवाला पुरा ऐश्वर्य आसा म्हणून देवाल डेफिनेशन अंतू. सो देव ऐश्वर्य म्हळ्यार देवाक लक्ष्मीपती म्हणची न्हय. लक्ष्मी खंय राबना, लक्ष्मी चंचल आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. मात नारायण खंय आसा थंय लक्ष्मी आसा म्हणून सांगयत. सो देव लक्ष्मीपती. देवाला किना चड ऐश्वर्य कोणाला अशें साध्य आसवे. देव पुरापशी बलवान म्हणून सांगयत. 11वा अध्यायांतू 11th चॅप्टरान भगवद्गीतेंतू देवान सांगचे आसा हे पुरा सांगिल्लें विभूती योगांतू हे पुरा मेगेलें एनर्जीचे एक स्पार्क मात म्हूण हे तुमी पुरा पळोवच पड प्रकृती हे मेगेलें एनर्जीचे एक स्पार्क मात म्हूण देवान सांगचे आसा. आनी आमी देवा लिलेंत पळयलेलें आसा की देवान एक सान बोटान गोवर्धन पर्वत उखळलेलो आसा. अशी न्ही की देवान स्ट्रगल केलेलें की देवा मागीर बोट दुखता आशिल्लें गोवर्धन पर्वत उखळतरी. खंडित ना. सो आमी देवालें बल पळयता. आनी देवाल चंदाई म्हळ्यार इतली की क्युपिड मदनाक आमी पुरा जेन एट्रॅक्ट जाता ती म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार की देवाक मदन मोहन म्हणचें आसा. त्या प्रकार आमी पळयता. आनी कितलीं सकट आमी अशी एग्जाम्पल दिता ती की ते अप्सराज म्हळ्यार भारी चंद आसता ती म्हणून सांगता ती. विंगड भूलोकाच किना अप्सरा मस्त चंद आसता ती. आनी ते वैकुंठांत तशी लक्ष्मी ते अप्सरा किना कितलीं चंद आसतात के आनी ते तितले चंद आशिल्ली लक्ष्मी ते आमगेले देवाले चंदाईक आकर्षित जाता म्हणून आमी सांगयता. ताका देवाक इति आकर्षति इति कृष्ण म्हळ्यार देव कृष्ण म्हळ्यार ऑल अट्रॅक्टिव्ह. पूरा आत्मा पूरा जीवात्मा पूरा सृष्टींतू पूरा जन देवाल प्रती आकर्षित जाता ती देवाल लील तशी आसा ताका तागेलें नांव कृष्ण म्हणून आमी सांगयत आसा. आनी देवाल नॉलेज देवालो अवतारू वेदव्यासू आनी आमी पळयता कितले सकट वेद शास्त्र सांगिल्लें आसा. देवाल इंटेलिजन्स पळोवपाक जाल्यार आमी एक सान एक पॉयंट सांगता हांव. फॉर एग्जाम्पल कसं एक चांग वस्तू निपून दवरता जाल्यार आमी ताका खंय मदेंत दवरतात न्हय. ताजें एक एग्जाम्पल हांव वेदव्यास मुनीन ते कशी चांग रुपार हें काव्य प्लॅन केलां म्हणून सांगयता. त्या महाभारताचे 1,00,000 श्लोक आसा ती. ताचे मध्येच भाग भीष्म पर्व. ते भीष्म पर्वाचे मध्ये भाग भगवद्गीता आनी त्या भगवद्गीतेंतू पुरापशी इम्पॉर्टंट मध्येच 6 चॅप्टर म्हणून सांगयता. आनी तांतुले मध्येच भाग तो श्लोक मनमना भव मध्याजी म्हळ्यार ते श्लोक एक प्रकार तुमी सांगले 1,00,000 श्लोकांतून तो मध्येच श्लोक देवान सांगचे आसा की मेगेल विशय चिंतन करया ती म्हणून मनमना भव मध्याजी माम नमस्कुरू म्हणून देवान ते श्लोक सांगयता. म्हळ्यार देवाल अवतार वेदव्यासू आमी ते पळयता ते कशे एक प्रकार ते इंटेलिजंटली हे सगळें प्लॅन केलां म्हणून हे एक जस्ट एक दृश्टांत. आनी देवाल किना फेमस कोणी साध्य आसवे विंगड नांवां नापोवचें पुरो खंयचे देशांत वचेत पुरापशी पॉप्युलर देवूची विंगड कोणी सांगचें ना. आनी ताण कसन केल्यारय पॉप्युलर जाता. ताण चोरी केल्यार ताका माखन चोर म्हूण पूज करता ती. ताण धांवन गेल्यार युद्धा दोकून ताका रणछोड म्हूण पूज करता ती. सो त्या प्रकार आमी पळयता देवाल किना फेमस कोणी आसा ना खंडित सांगचें जायना. आनी देवा किना चड वैराग्य भावना म्हळ्यार रिनन्सिएट कोणी आसत की हे एग्जाम्पल दिता ती की देव भक्ता खातीर खंयचे प्रकार आसा म्हणून. अर्जुना खातीर सारथी जावन देवान ते रथ चलयलो आसा ते कुरुक्षेत्रांत युद्धांत. आनी फुडें काळांत आमी पळयता अशी कांय मस्त युद्धांत आवाज वयस्त आशिल्लो आनी कसं सिग्नल दिवका जाल्यार कोण तो रथार बसला पळय ताणें पांय मार न्हू ते सारथीक सांगचें आशिल्लें खंयची डायरेक्शनां वचूं काय म्हणून. म्हळ्यार ते 8 दिवस युद्धा वेळार अर्जुन पांयान ते अर्जुन कृष्णाक सिग्नल दिता आशिल्लो पांया सांगून की लेफ्ट वचूं का रायट वचूं का म्हणून. सो आमी पळयता की देवान भक्ता खातीर ते कशें स्थान ग्रहण केलां म्हणून. सो देवालें व्हडपण देवालें हें पुरा आमी पळयता गुण हें दृश्टांतांत पळयता देवालें किना कोणी व्हड ना म्हणून आमी सांगयता त्या प्रकारान. आनी मुखार सुनू आमी पळोवपाक जाल्यार आनीक एक एग्जाम्पल घेवं की देवाल विशयांत आसतना आनीक हाजे विशय कसं तत्व की देवालें वय प्रायमरली आमी पळयल्यार 4 तत्व आसता ती. विष्णू तत्व, शक्ती तत्व, शंभू तत्व आनी जीव तत्व म्हणून.
विष्णू तत्व म्हळ्यार देवालें पुरा हें आसता पळय विष्णू अवतार घेता ती ताका विष्णू तत्व म्हणचे म्हळ्यार आमी दशा अवतार पळयत वेदव्यास हें पुरा विष्णू तत्वची शक्ती तत्व म्हळ्यार पुरा देवी राधा दुर्गा हें पुरा देवालें शक्ती तत्व शंभू तत्व म्हळ्यार ईश्वर शंभू स्पेशल आसा कशी दुधा देखून धंय येता तशींची शंभू म्हळ्यार विष्णू तत्वा देखून येता म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार धंया देखून आपस दूध करचें जायना तो शंभू तत्व म्हळ्यार आमी तशी अंडरस्टँड करून घेवं येता आनी चारीच म्हळ्यार जीवतत्व म्हळ्यार पुरा आत्म आमी पुरा देवाला अंश आमी देवाले जीवतत्वाच्या भागांत येता ती सो त्या प्रकार आमी पळयता सो हे विंगड रोल येता आमी कशी अंडरस्टँड करून घेवं येता आता एक फॉर एक्झाम्पल घेता हांव सेशन ओपन करता हे तुमकां रेकग्नायज करूं जाता की हो कोण एक्टर आसा म्हणून हातूं तुम्ही चॅटान टाईप करूं येता ओके अमिताभ आणि हे खंयची रोल्स म्हणून तुमकां आयडेंटिफाय करूं जाता की तुम्ही हे पिक्चर पळोवन आसलेली बिग बी करेक्ट खंयची रोल्स म्हणून पळयत की हांव पोस्टर घालें हातूं ओके सरकार शहनशाह कुली पा एब्सोल्युटली सो आतां आमी तुम्ही पळोवं येता की विंगड रोल तशें पुरो द पॉयंट विच आय एम ट्रायंग टू मेक हियर इट्स विंगड रोल आसा जाल्यार तो आसा अमिताभ बच्चनाची तशींची देव विंगड अवतारार येता नरसिंह जावन परशुराम जावन राम जावन विंगड अवतारान देव येता जाल्यार तो देव एकूची म्हणून आमी ह्या पॉयंट अंडरस्टँड करून घेवं येता तशींची मुखारसून आमी पळोवका जाल्यार नेक्स्ट पॉयंट आमी वचयता की हे विष्णू तत्व म्हळ्यार आमी आनी मत्सकर पुराणांत काणी पळयतात पळय देव जेन्ना पुरा कसं कश्टांत आसतना तांणी ब्रह्मा घेवन देवालय वचचें आसा तुम्ही ते पळोवन अशें पुरो आनी तांणी प्रार्थना करचें आसा म्हळ्यार हिरण्यकश्यपू रावणान आनी मस्त बात दिताना आमी ते काणीन पळयता शास्त्रांतू की तांणी पुराजन देवालय वता ती आनी देवाक प्रार्थना करता ती की तूं आमगेलें रक्षण करता अवतार घेवन म्हणून सो त्या प्रकारान आमी पळय तो अनादीर आदीर गोविंद आशिल्लो तो अवतार घेता आनी देवालय 3 मेन पार्ट्स आसता ते आमी पळयता देवालय विष्णूले तो एक तर महाविष्णू जावन आसता आमी हाजे विशीं फाल्यां थोडे डिस्कस करूया महाविष्णू जावन आसता आनी मागीर पुरा ब्रह्मांडांतू तुमी पळयता शिरोदक्षाई विष्णू म्हणून तो समुद्रांत न्हिदोन आसता तुमी ते फोटो पळोवन अशें पुरो आनी तो ईच ब्रह्मांडांत आसता आनी परमात्मा जावन पुरा जनाल ओटुवय आसता म्हणून सांगिल्लें आसा कशी US कंट्री अशें पुरो जाल्यार पुरा देशांत US एक काउन्सिलेट म्हणून आसता दिल्लीन तशें पुरो आमी खंय पासपोर्टान एप्लाय करता पळय ते काउन्सिलेट म्हणून आसता तशींची वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन आसता जाल्यार देव हांगा येवन राबता आनी तागेले काउन्सिलेट म्हणून त्या एक प्रकारारी देवालें सृश्टींत आसता म्हणून आमी हें पळयता आनी हें युनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार 33 करोड देवते आमी म्हणटात न्हू आमगेले सनातन धर्मांत आसता ती म्हणून सो तांतू कांय कॉन्फ्लिक्ट ना एक्चुअली त्या प्रकार पळयल्यार कशें जाल्यार की आमी सांगचे पुरो ती इतली सकयल कोटी देवता आसा ती म्हणून जाल्यार खंयची कंपनीन तो CEO आसता आनी विंगड डिपार्टमेंट्साचे हेड्स आसता ती करेक्ट इंद्रदेव म्हळ्यार पावसाचे हेड सूर्यदेव लायट डिपार्टमेंट हेड अग्निदेव म्हळ्यार हीट डिपार्टमेंट हेड वरुण देव म्हळ्यार उदकाचे हेड वायू वाऱ्याचे हेड तशींच ह्या पुरा विंगड डिपार्टमेंट्स एक प्रकार आसता ती आनी ह्या देवाल अंडर आसता सो हे युनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन म्हूण पळयत सो हातूंत कांय कॉन्फ्लिक्ट ना हे एक परिवार आनी हे आनीक एक पॉयंट अशें म्हळ्यार हे पुरा देवी देवता म्हळ्यार हे एक स्थान कोण जीवात्म पळय ते स्थान घेवचे क्वॉलिफायड आसता ती त्या प्रकार जावेत म्हळ्यार एक जीवात्म ब्रह्म जावचे क्वॉलिफायड जाल्यार ताणें ब्रह्म वय जावेत आता हांव एक क्वेश्चन निमगे घेता तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूं येता ब्रह्माल कितले मात्ते आसा हाऊ मेनी हेड्स डज ब्रह्मा हॅव तुमी टायप करूं येता 3 की 4 की ओके 3 4 3 4 4 3 म्हणून मोस्टली एक 5 म्हणून आन्सर आयलें बिफोर इट वॉज 4 ओवरवेल्मिंगली 4 म्हणून सांगता आसा ती सो इट इज करेक्ट ऑल्सो एंड इट इज रॉंग ऑल्सो हांव कशें म्हणून तुमकां स्टोरी सांगता आनी हाजें इस्टॅब्लिश जातलें
की ब्रह्माल आणि देवाल रिलेशनशिप कसं नाही म्हणून. ब्रह्म एक पंता द्वारकांत तू देवा भेटच्या येत काय म्हळ्यार आणि कृष्णाक कळता की कसं की एक हंगे देवाल ब्रह्मदेवाल मनान कसं की एक अहंकार आयला म्हणून ताका जी भितर वताना ताका भायरीची गेट रबयतात के दिक्पाल आणि सांगतात की देव बिझी आसा तुम्ही मागीर येयात म्हणून ब्रह्मदेवाक. ब्रह्मदेवा लेखत की तू कोण म्हूण मेगेल गुर्त नाव हांव ब्रह्म सगळे सृष्टी हांव सृजन केलेली तू म्हाका राबयता असो म्हणून म्हाका भितर वच्चे सोडी म्हणून तेन्ना तो दिक्पाल गेटर आसा जायत हांव देवा निमगून येता म्हणून तो सांगता काय मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान आपास येता काय तू कंची ब्रह्म म्हणून ब्रह्मदेवा लेखत काय कंची ब्रह्म हें कसं क्वेश्चन अबा म्हणून मागीर भितरी ताका सांगतात की जायत पुरो एक मीटिंग चलता आसा तूं येवन त्या मिटिंगा भाग घेव येता म्हणून थंय पळयल्यार 4 मात्याज ब्रह्म असत के 5 मात्याज ब्रह्म असत के 10 मात्याज ब्रह्म असत के एक ब्रह्माक 1000 मात्यस के म्हळ्यार देवान आमगेल युनिवर्साचे आमगेल ब्रह्मांडाचे कोण ब्रह्म आसा पळय तागेले अहंकार काडचे का देवान तें लील दाखोवचे की पुरा ब्रह्मांडान तू पुरा देवी देवता आसा ती आणि आमगेल ब्रह्मांडाचे ब्रह्माक 4 मात्याशे पुरो जाल्यार विंगड ब्रह्मांडाचे ब्रह्माक 5 मात्यस 6 मात्यस इनफॅक्ट ब्रह्मांडात साईज कितली व्हड आसा पळय तितले ते ब्रह्माक मात्यस के म्हळ्यार आमी पळय येता आमी राबचे ब्रह्मांड एक्चुअली इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 मात्यस म्हणून सो त्या प्रकार आमी पळय येता ह्या वेळी पळय येता आणि आमगेलो मस्त जनाल इष्ट भारी प्रितीश देव आसा महागणपती मस्त जनाल कुलदेव आसा महागणपती ताणे वेळी देवाक प्रीत करचे तुम्ही पळय येता सगळे महाभारत महागणपतीन बरयलेलें वेदव्यासान सांगिल्लें आणि महागणपतीन कसं कंडिशन घालें वेदव्यास देवाक की तुम्ही सांगचे राबोवचे ना न्हय जे हांव बरोवचे राबयता म्हणून जाल्यार वेदव्यास मुनी न्हय महागणपती कसं सांगली म्हळ्यार जायत तू बरोवची पशी फूड येस पळय तू सम ऐकून घेव का तू समजून घे का की हांव कसं सांगिल्लें आणि तू मनान ते एक्सेप्ट करका की हांव सांगिल्लें समची म्हणून तेन्ना मात तू ते बरो येता म्हणून सो त्या भगवद्गीता ह्या महाभारताचे पाठ त्यांचे महागणपतीन बरयलेले आसा आणि आमगेल मस्त सकट देवस्थानान पळयल्यार विंगड देवता आसल्यार ते शालिग्राम म्हूण आसता आमी महागणपतीक पूज करता आनी भटमाम ते शालिग्रामाची पूज करता शालिग्राम म्हळ्यार विष्णू तत्वाची त्या प्रकार आमी पळय येता आणि ह्या विंगड विंगड स्वर्ग लोक ह्या पुरो आसता ते कसन म्हूण पळय येता ते स्वर्ग लोक आनी म्हळ्यार ते आसता ती जाल्यार देव देव म्हळ्यार तांकां आयडेंटिफाय कशें करचें म्हळ्यार एक आसता की तांणी ब्लिंक करनात की तांगे बंद जायना तांगेले शरिरांत एक प्रकार तेज आसता आनी तांणी नेल्यार चमकना ती म्हणून सो त्या प्रकार ते स्वर्ग लोकात जन आसता तिके आनी थंय मरण ना म्हळ्यार केन्ना तांगेले टायम जाता तांणी सीधा भुंयचेर येता ती सो त्या प्रकार मरण ना म्हळ्यार तशी न्हय की थंय मरण ना थंय देखून तांगेले पतन जावन तांणी तोगू येता ती आणि कृष्णाला एक प्रकार आमी कृष्णाला विष्णूला आमी केन्ना एक प्रकार भक्ती करतात पळय तेन्ना निज जावन पुरा व्हड भक्त आसत ती तांणी कसं मागून घेनात देवाला देव कसं दिता ताजेन तांणी संतुष्ट आसतात आमी एक प्रकार सांगी येता की आमी खंयचे आंगडी गेल्यार चॉकलेट निमगेल्यार तो दुड्ड घेवन चॉकलेट घेतलो जाल्यार कोण आवस बापूस आसत पळय तांणी ते चायल्डाल दांत समनातल्यार तांणी ताका चॉकलेट दिनात तशींच आमी देवाल्या केन्ना कसं निमगितात पळय एक पंत देव दिता आनी एक पंत देव दिना कसं जाल्यार की देवाक गोत आसा आमगेले खातीर कसं चांग म्हूण तो विश्वासू आमकां आसता रक्षसिती इशी विश्वासू म्हणून ते देवाल वयर विश्वास आसूं आमकां आनी प्रॅक्टिकली पळयल्यार 33 crores देवता म्हणून आमी लेखतात इतले प्रकार ब्रह्मांडांत आसा ती आमी 4000 देवता एवरी सेकंड 24 hours पूज केल्यार वय ते पुरा जनाक आमगेले उडगास करचे जायना ते पूज करचे जायना आनी एवरी देवी देवताले विधी विधान पुरा विंगड आसता सो प्रॅक्टिकली आमकां तशें ना आतां हांव तुमकां जस्ट एक चड थिंक करता म्हणना जस्ट एक क्वेश्चन निमगेता तुमकां कितली देवी देवताल नांव गोत तशें पुरो जस्ट एक जनरल नंबर दिया ती मस्त थिंक करू नाका आमी सांगतात न्हू 33 crore देवी देवता आसत म्हणून प्रॅक्टिकली आमकां कितले गोत तशें पुरो ओके 20 खंय एक आन्सर आयला 20 म्हणून आनी कोणी कसं गेस घेव येता ओके 20 to 30 जनरली
ओके ग्रीष्मा कामत हांणी सांगला मे बी 50 ओके 25 ओके सो तशें आमी पळयल्यार 25 30 50 60 चड म्हळ्यार इतले आमकां देवी देवता नांव गोश्ट अशें पुरो जाल्यार आमकां गोत्त आसा की कितकी सकट देवी देवता आसा ती सो प्रॅक्टिकली इज इट पॉसिबल फॉर अस की आमी पुरा जनाल उदगास कोरयता ना खंडित ना जाल्यार आमी केन्ना पळयता की देवालें कशी एक रूख आसता आमी एवरी पान्नां वचून उद्दा दिवका म्हूण ना ताची रूट सावन तूं उद्दा दिल्यार पुरा कडेन ते पुरा सगळें ते झाडाक उद्दा पावता तशींची आमी केन्ना कृष्णाल उदगास करतात केन्ना कृष्णाल भक्ती करता ती तेन्ना पुरा देवी देवता प्रसन्न जाता ती तातूंत कांय डाऊट ना म्हूण सांगता सो द बेस्ट अप्रोच इन आवर सिच्युएशन इज की आमी रियली आमगेल सेल्फाक इनसिग्निफिकंट म्हळ्यार देवा आमी कांय न्ही आमी खंयचे देवी देवता मनान तूं कसले एक प्रकार डिसरिस्पेक्ट और एक पंता आमगेल मना येवचे पुरो हो सान देव की हो व्हड देव की तशी ते आमगेल योग्यता ना तशी आमी विचार करचे खातीर आमी निजावन आमी आमगेल भार एक नम्र भावनान आमी देवाले प्रार्थना करका की देवा म्हगेल कसले एक प्रकार कॅपॅसिटी ना हांव तूं आय एम फूल नंबर 1 ती भावनान आमी प्रार्थना करूं तुका म्हगेल खातीर जिवनांत कसं चांग आसा तें दी म्हणून आमी पळयता आनी मस्त सकट आमी इन्स्टन्सीस पळयता इवन आमी आसमान करता आनी लास्टार कसं म्हणटा ती कृष्णार्पण निवेद करताना कसं म्हणटा ती कृष्णार्पण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सो त्या प्रकारारी आमी हें पळयता की कशी जाता म्हणून आनीक एक इन्स्टंट एक स्टोरी सांगून एक सान स्टोरी सांगता एक टाइम एक राय सांगता की हांव हें गांवां वता आनी पुरा जना कसं कसं जावका तें हांव तांकां दिता म्हणून तेन्ना तो राय आनी मंत्री ते गांवां वतात की एक मनुष्य सांगता की हें म्हगेल घर जिके पोरणे आसा तें रिपेर करता म्हणून राय सांगता की मंत्री का नोट डावन करी आगेल घरा रिपेर जावका म्हणून सेकंड पर्सन आल्या वता की देव तो रायू तेन्ना तो पर्सन सांगता की हांव तुला सांगता की म्हगेल घरा येद्रास तो रोड आसा पळय तो सम ना चिके सम कोण दिता वय तो मंत्री नोट करता की जायता म्हणून तशी पुरा जनाल कसं कसं डिमांड आसा मागीर एक लास्ट एक प्रायेच एक मनुष्य आशिल्लो ताका निमगीत की तो तूं कसं जावका म्हणून ताकाची तो सांगता की त्या रायाक म्हाका तुगेल फ्रेंड जावका म्हाका तुगेल सखा जावका म्हणून तो मंत्री त्या वेळी नोट करता म्हणून सांगिल्लें सो त्या प्रकारारी मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर देव ते मंत्री निमगीत की आमी त्या गांवां गेलेले न्हू तूं लिस्ट नोट डावन केलेलें न्हू ते पुरा जालें ना की तेन्ना तो मंत्री सांगता वय तागेलें घर रिपेर जालें हागेलें हें जालें तागेलें रोड सम कोन्न दिला आमी हें पुरा तो नोट डावन करून सांगता आसता की मागीर हें एक मात एक लिस्टांत रिक्वेस्ट आशिल्लें की आमी तागेलें तुमगेल फ्रेंड जावका आशिल्लो सखा जावका आशिल्लो भक्त जावका आशिल्लो म्हणून तशी रिलेशनशीप ताका जावका जाल्यार हांव तागेलो वचून राबुका पडटलें म्हणून तागेलो वचून राबुका म्हळ्यार मंत्री कळटा की आतां तो रायू तागेल घर कडेन वचून राबुका म्हणून रायान थंय वचून राबका म्हूण जाल्यार तो मंत्री पुरा प्लॅनिंग करता की त्या मनशान घर पुरा रिपेर करून चांग घर करता की तागेले येद्र आशिल्लो रोड पुरा सम करता की विंगड कसं कसं पुरा अरेंजमेंट जावका ते पुरा करता म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें दृश्टांत हें स्मॉल स्टोरी हाचे खातीर सांगिल्लें की देवाल भक्तींत आमी निमगेल्यार आमगेल जिवनांत कसं कसं जावका ते देव ऑर्गनायज करतलो आमकां कसं जावका कसं ना म्हणून आमकां गोत ना जाल्यार देवा गोत आसा ह्या फाटल्या टॉपिका वटूय कनेक्टेड आसा की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल आनी वाय डू गुड थिंग्स हॅपन टू बॅड पीपल समटायम्स हे फाटल्या टॉपिका वटू कनेक्टेड आसा सो ह्या आयची सेशन हांव हांगा कंक्लूड करता वी विल जस्ट ब्रीफली recap the points which we discussed today की फर्स्ट आमी डिस्कशन आजी स्टार्ट केलेलें की वन गॉड और मेनी गॉड्स आमी पळयलेलें की इतले सकट धर्म आसा ती जाल्यार कॉमन सेन्सान तूं आमी पळोवं येता की हे पुरा विंगड विंगड धर्म आसचे पुरो जाल्यार देर आर सर्टन कॉमेंट्स क्रिश्चियनिटी असो सिखिजम असो पुरा जन एक पॉयंट सांगता ती की देवाल शरण येवका देवाल भक्ती करका देवाल नामस्मरण करका जनाल सेव करका आनी पाप कर्म करचे ना जमू आनी आमी सनातन धर्माचे ब्युटी पळयलेलें आमी एग्जाम्पल पळयलेलें जीसस क्रायस्ट जालें की फिशरमॅन आतां सांगलें की आतां आमी इतलें सांगता म्हणून म्हळ्यार देव म्हळ्यार देश काल पात्र पळोवन देव कसं सांगता म्हणून ते इन्स्ट्रक्शन्स दिता आमी त्या प्रकार पळोवं येता
आणि आम्ही विंगड एक्झाम्पल्स पळयलेले की अर्जुनाल क्वालिफिकेशन कसं नाशिल्लें अर्जुनाल चरित्र की देवान ताका ह्या भगवद्गीता सांगिल्लें म्हणून. सो आम्ही एक्झाम्पल पळयलें की पॉकेट डिक्शनरी आणि होट डिक्शनरी पुरा धर्मांत एक नॉलेज आसा जाल्यार एक हातूंत ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल्स आसा आणि आमगेले सनातन धर्माचे आम्ही पळयलें वेदशास्त्र 1000 करोड श्लोक वेदांत आसा ती. सो मस्त विस्तारार देवाल विषय सांगिल्लो आसा आणि सनातन धर्म म्हळ्यार ते केन्ना स्टार्ट जालें म्हणून आमकां ट्रेस करचें जायना. भगवद्गीता 5000 इयर्स पुढे आम्ही बरयलेलें कसं जालें की वेदव्यास मुनीक कळलें की कलियुगांत जन अशी आसतली ती मंदभाग्य मंद म्हणून आमकां कसं नाही उडगास वरना आमगेले पर्सनली आम्ही आमकां निमगून घेतल्यार की लास्ट वीक और एक वर्ष और 2 महिने पुढे आम्ही कसं करता असं म्हळ्यार आमची उडगास करपा पडटलें आम्ही कसं करतात म्हळ्यार उडगास ना वरना ताकाची देवान वेदव्यासान अवतार घेवन हे लिखित रुपार बरयलें. सनातन धर्माचे पुढे शब्दा रुपारी श्रुतीधर म्हणून एक परंपरेन ते पुरा नॉलेज येता तशी पुढे सो ट्रेस करचें जायना. आणि आम्ही पळयलेलें की हे 3 मेन पॉइंट्स असतात ती भगवद्गीतेंतू देवाल शक्तीचे की मटेरियल एनर्जी स्पिरिच्युअल एनर्जी आणि कंट्रोलर देव हे भगवद्गीतेंत आम्ही पळयता. सो आणि हे नॉलेज अशी पास ऑन जाता आशिल्लें. आणि लास्टार आमी पळयलें की वेदव्यास मुनीन हे श्रीमद भागवतम बरयलें देवाल भक्तीचे श्रेष्ठ म्हणून दाखोवचे खातीर. सो भगवद्गीता बाय इटसेल्फ इज इनफ आमकां आध्यात्मिक जिवनाचे कसले नॉलेज जावका आमकां लायफान डायरेक्शन जावका जाल्यार भगवद्गीते ज्ञान इज मोर देन इनफ जाल्यार भागवतमान तूं देवाल भक्ती विशयेन तूं सांगिल्लो आसा. आणि आमी पळयलें की देवाल ओट्टू विंगड लेवल्स आर जन कनेक्ट करता ती भैया निमित्त कनेक्ट करता ती मनांत कसं आश आसल्यार ताचे निमित्त कनेक्ट करता ती एक कर्तव्य रुपार कनेक्ट करता ती जाल्यार भगवद्गीतेंत आणि भागवतामान त्या दृश्टांत दिलेलें आसा की भक्तान देवा ओट कनेक्ट करता खंयची भावना पुरापशी श्रेष्ठ भक्ती प्रेम भावनान देवा ओट कनेक्ट केल्यार त्या पुरापशी बेस्ट लेवल देवाल ओटू कनेक्ट करचें म्हणून आमी पळयता. आणि आमी मागीर मुखार एक्झाम्पल्स पळयलेलें की हे भगवद्गीता म्हळ्यार सार हे मुखार गीता महात्म्य श्लोक आयचे दोग्धा गोपाल नंदन म्हणून म्हळ्यार हे पुरा वेदशास्त्राचे एक प्रकार गाय आणि ते दूध कृष्ण काणू अर्जुना पिवयता आसा म्हणून हे भगवद्गीता म्हळ्यार पुरा वेदशास्त्राचे सार म्हणून पळयता. आणि देव पर्सन की आमी ते 2 एक्झाम्पल पळयले देव पर्सनाची आणि आमी ते एक्झाम्पल पळयलें की कशें ते ट्रेन धूर दोखून येता. सो देव आकारवे आसा निराकारवे आसा आणि मध्वाचार्यान सांगिल्लें की आमी देवाले अंश आमी सदैव जावन दास्य जावन आसा ते देवाले म्हणून. आणि देवाले देवाल विग्रह म्हळ्यार सच्चिदानंद विग्रह म्हणून. आणि आमी एक्झाम्पल्सान पळयलें की पुरा जन क्लेम करता ती जिजस क्रायस्टान सांगिल्लें आमी सन ऑफ गॉड आणि प्रॉफेटान सांगिल्लें आय एम प्रॉफेट ऑफ गॉड तशें पुरा विंगड जाल्यार भगवद्गीतेंतू देव आमी विंगड श्लोक पळयलेले. फॉर एक्झाम्पल अहम सर्वस्य प्रभो देव सांगता की हांवच परमपुरुष भगवान म्हणून. सो दॅट इट सेल्फ क्लॅरिफायज द मॅटर डेफिनेशन ऑफ गॉड म्हणून. आणि मस्त सकाळ आमी 4-5 श्लोक पळयले कृष्णस्तू भगवान स्वयं म्हणून त्या प्रकार पळयलें. आणि भगवानाच डेफिनेशन आमी चिकी डिटेलान पळयलें कशी देव पुरापशी चड ऐश्वर्य आसा फेमस आसा पुरापशी चंद आसा म्हणून आमी तें पळयलें कशी देव लक्ष्मीपती आणि ते वेदव्यासा महाभारताचे ते एक्झाम्पल घेऊन पळयलें कशी 1,00,000 वर्सांतू मध्ये ते भीष्म पर्व आसा. आणि लास्ट आमी पळयलें की विष्णू तत्व शक्ती तत्व शंभू तत्व आणि जीवतत्व असता ती आम्ही पुरा जीवतत्व म्हणून सांगितलं. आणि 33 करोड आणि आम्ही त्या एक्झाम्पल पळयलें देव विंगड अवतार येतात ते अमिताभ बच्चनाला एक्झाम्पल पळयलें विंगड रोल आणतात देव देश काल पात्रा लेखारी जाल्यार तो देव एकूची म्हणून. आणि युनिवर्सल ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे आम्ही सिस्टम पळयलें मस्त सकट देवी देवता आसता ती कशी खंयची एक कंपनीत विंगड डिपार्टमेंट्स आणि डिपार्टमेंटल हेड्स असतात आणि एक सीईओ असता तशी त्या प्रकार पळयता. आणि विष्णू म्हळ्यार एक प्रकार देवाला ऑफिशियल रोल म्हणून सांगितलं खडखड असल्या कृष्ण ऑफिसाक गेल्यार देव विष्णू जाता म्हणून ऑफिशियल रोल देवाला. सो ऑफिसा आशिल्ले जनाक दिसता पुरो की देव विष्णू म्हणून आणि घडकड आशिल्ले जना दिसता की देव कृष्ण म्हणून. सो देवाले रोल ते विंगड रोल देवाले आसता म्हणून आमी पळयता. आणि खंयचे कसले एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट ना आणि आमी पळयता की पुरा देवी देवताक आमी रिस्पेक्ट करता. आणि कशी रूट ऑफ द ट्रीक आमी उद्दा गेल्या तशी कृष्णाले विष्णू तत्वाल प्रार्थना केल्या कृष्णाला प्रार्थना केल्यार पुरा देवी देवता संतुष्ट तृप्त जाता ती.
आणि लास्ट टाइम आम्ही त्या एक स्टोरी पळयलेले की आम्ही देवाला कसले मागच्या देवाला भक्ती कशी ते एक मनशान राय सांगले की म्हाका तुगे फ्रेंड जावका म्हणून ताण विंगड कसने वस्तू निमगिनी जाल्यार त्या रिलेशनशिप अशें आशिल्लें की राय आनी तागेले घडकड येवका जाल्यार ताका कसन जावका ते ऑटोमॅटिकली अरेंजमेंट जाल्लें ताका कसने निमगुका म्हूण पळय तशींची आमी देवाल्या प्रार्थना केल्यार की हे देवा म्हाका कसने गोतना आय एम फूल नंबर 1 हें अप्रोच ते नम्र भावान प्रार्थना केल्यार की देवा तू कसन म्हाका चांग दिसता ते दी म्हगेल्या जिवनांत तू म्हळ्यार देव खंडीत आमकां कसन जावका ते दिसता आनी ह्याची डिस्कशन आमी मुखारी कॅरी फॉरवर्ड करूया फाल्याक where we discuss about good things and how good things happen to bad people or bad things happen to good people. So overall, as one God or many gods, Bhagavad Gita तत्व लेकर आम्ही डिस्कस केलेलं असं. So at this point, या सेशन officially end झालं.